पीडित बायलेन वादग्रस्त ॲक्टिव्हिस्ट आयरिशा आड घाल्ले कंप्लेनीचेर पुलिसांनी राती एफआयआर केलो। काल इव्हिनिंग एक महिलेन हांगाच्या शिवोलीच्या आमच्या पुलिसांनी एक कंप्लेंट दिली अगेन्स्ट आयरिश रॉड्रिगीज रिगार्डिंग पासिंग डिफेमेटरी रिमार्क्स ऑन द सोशल मीडिया आणि अपलोडिंग हर फोटोग्राफ्स। आणि या संदर्भात आम्ही केस रजिस्टर केल्या अंडर सेक्शन 354 509 आणि 500 इन्व्हेस्टिगेशन चालू असतं आम्ही एव्हिडन्स कलेक्ट करतो। आपले एका राजकारण्याकडेन अनैतिक संबंध आसात असल्या आशयाचे पोस्ट सोशल मीडियाचेर आयरिशान व्हायरल केले म्हूण ते बायलेची कंप्लेन। ते बायलेन घोवाक घेवन सोमारा आयरिशाच्या ऑफिसात वचून आयरिशाक जाब विचारली आणि शाईन ताचे तोंड काळे केले। उपरांत अब्रुलुकसाणीक लागून आयरिशा आड पुलीस कंप्लेन केली। फाटल्यान कोण कोण आहा ते सगळे जाणां धरूंक जाय, कित्याक वो म्हाजो एकट्याचो प्रश्न येना, फाल्यां आनी कोणाक धरून ते आनी कोणाची नांवां घाण करतले। इतलेंच, हांव ताका पर्सनली वळखा देखून ना, ते मिनिस्टराक पर्सनली खंयच्या वळखा देखून ना सारकें ताका, फक्त तो मिनिस्टर म्हणून जाणा। खूब लज जाल्या म्हाजी, हांव नदरेन नदर घालून उलोवंक शकना, इतलें म्हाका लज जाल्ली आसा आनी कितेंच ना। फक्त तो फोटो घातला आनी हांव तेजे कडेन कितें फिशरी डिमांड करता, फिशरी डिमांड करपाक म्हाजी एज्युकेशनूच एसएससी ना। तेच दिसा तो फोटो व्हायरल जाला, फेसबुका वयलो फोटो काडला तेंच्यांनी, 4-5 वर्सां पयलींचो फोटो काडून तेंच्यांनी तो घातला। म्हाजें म्हणणें एक्शन घेवंक जाय, कित्याक हितून कोणाचो तरी फायदो आसा म्हणून मिनिस्टराचें आनी म्हाजें नांव जोडून तेंच्यांनी नांव घाण केलां। म्हाका मिनिस्टराचें लागना, म्हाका म्हाजें नांव म्हाजे फॅमिलीचें नांव लागता मेन। म्हाका तुमचें कितें पॉलिटिक्स आहा तें तुमी पळोवन घेया, म्हाका पॉलिटिक्सान घाली नाका, कित्याक आमी सादारण मनशां, इतलेंच सांगपाक जाय आनी काय। हणजूण पुलिसांनी एफआयआर केला। पुलीस रायबंदरा वचून आयले। आयरिश तांच्या हाताक लागलो ना, मात स्वता पुलीस स्टेशनात वचनासतना ताणें ती बायल आनी तिच्या घोवा आड आपल्याचेर ऑफिसांत येवन हल्लो केलो, धमकी दिली म्हूण कावंटर कंप्लेन केल्या। आयरिशाच्या कागाळी प्रमाण पीडित बायल आनी तिचो घोव दोगांक घेवन आपल्या ऑफिसांत घुसली, आपल्याक धमकी दिली। मंत्री पालयेकारान अधिकाराचो दुरुपेग केला। पुलिसांनी पालयेकारा सयत विजय सरदेसाय आनी दुर्गादास कामतीच्या फोन डिटेल्सांची चवकशी करची। पीडित बायलेन केल्ली कंप्लेन पुराय तरेन ट्विस्ट केल्या। इतले मजगतीं बायलांचेर अत्याचार जाता म्हूण इशू करून एक NGOय पुलिसां मेरेन पावली। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आनी श्याम सुंदर फडते।